आणि दरवर्षीप्रमाणे जवळजवळ 50%पेक्षा चढ सिनेमा हे अप्रकाशित अनरिलीज फिल्म असतात, सिनेमा असतात. पण ते वेगवेगळीकडे वेगवेगळ्या फिल्म फेस्टिवलांनी गाजतात. अशी फिल्मां आसा ज्याचो खंयच्याच फिल्म फेस्टिवलान किंवा आनी खंयच वचूंक ना अशी फिल्मां आसा जी पहिल्या फावटी हांगा आमच्या मराठी फिल्म फेस्टिवलान स्क्रीनिंग जातले त्या फिल्मांचे, जशे बस्ता, होडी, ही फिल्मां आनी खंयच वचूंक ना, जी पहिली हांगा लोकांक पळोवपाची संधी मेळटली. कन्क्लुडिंग फिल्म फेस्टिवलाचे कन्क्लुडिंग फिल्म म्हणून आदिनाथ कोठारेचे पाणी हे फिल्म आसतले. ह्या वर्सा तर ना, फुडल्या वर्सापासून प्रयत्न करूंक जाता. आणि ह्या वर्सा आमी आणि एक थिएटर वास्कोय दवरलेला म्हणजे गेल्या वर्सा. सो थंय एक थिएटर वाडयलेलो आसा. सो स्क्रिनींगूय वाडले आमचे 4. सो ह्या वर्सा आमी हो एक्सपेरिमेंट करतले आणि जर तो सक्सेसफूल जाला आणि एक दीस वाडोवंक शकता आमी. ज्या पद्धतीने रिस्पॉन्स मेळटा ह्या महोत्सवाक प्रचंड गर्दी आसता. बरेच जाण निरस जाता. असलेलो कोंकणी गोवन फिल्म ह्या राजेंद्र तालकाचे मिरांडा होता ते गोवनात तयार केलं. सो ते आसता. सो आमी ते मुद्दाम म्हणजे आमचो गोंयकार फिल्म मेकर आसा ते आणि बरेच असू शकता, तेचे असू शकता. इनफॅक्ट आम्ही विचारलेलं राजेंद्र तुझी मराठी दाखवूया, कोकणी म्हणलं मराठी दाखवूया. सो तशें